गेल्या मे महिन्यात आम्ही संघटना एकठांय येऊन स्थापन केली आणि जे रेनबो वॉरियर्स म्हणून जी संस्था त्यांच्यानी आमकां पूर्ण सहकार्य ह्या कामात दिल्लें आसा। गेली 20 वर्सां आमी मायनिंगामुळे जे परिणाम आमच्या गांवाचेर शेताचेर आणि निसर्गाचेर जाल्ले आसा ताका लागून झगडत आसा। गांवचे आणि तालुक्याचे जिल्हाधिकारी पंचायत पातळी किंवा इतर सगळ्या माध्यमांचेर आमचो आवाज आमी वेळोवेळी उठयत आसा। तेन्ना पासून ते सगळे दस्तावेज आमच्याकडे हांगासर उपलब्ध आसा। म्हणून जेन्ना आमकां न्याय मेळना जालो तेन्ना आमकां उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावचे पडले आणि अशे 5 संघटना आणि इंडिव्हिज्युअल 5 जण असे म्हणून आमी फाटल्या 27 मे एक हायकोर्टान याचिका दाखल केली। याचिकेचो नंबर जावन NDVC-CW नंबर 29 ऑफ 2020 ही याचिका दाखल करची पडली आमकां। मायनिंग एफेक्टेड विलेजीस अँड फार्मर्स अशी आमची जी एसोसिएशन आसा आणि ह्या एसोसिएशन मार्फत आमी सगळे एकठांय आयिल्ले आसा। मागीर ते शिरगांवचे शेतकरी आसात, मया, मागीर अडवलपाल, पिसुल्ले अशा वेगवेगळ्या भागातले सगळे शेतकरी मायनिंग बेल्टातले जे प्रभावित जाल्ले आसा ते एकठांय येवन आमी जी हायकोर्टा मुखार जी रिट पिटिशन फायल केली जनहित याचिका भितर आमचे मुख्य उद्देश आसा की मोठ्या प्रमाणात जी आमची नुकसानी जाल्ली आसा, गावाची हानी जाल्ली आसा ती तेजेर अजून पर्यंत इतली वर्सां 50 वर्सां मायनी चलता गोंयान। पूण सरकारान खूब सरकारां आयली, काँग्रेसचे पयले MG असले, काँग्रेस जाले, भारतीय जनता पार्टी, मदीं पुलोवा सरकार असले, पूण हांच्यांनी सगळ्यांनी दुर्लक्ष केल्ल्या कारणान आज सगळ्या गावातली शेती बागायती आसा, दूध व्यवसाय हेजेर मोठ्या प्रमाणात इफेक्ट जाल्लो आसा। सगळी थंयची जमीन नापीक जाल्ली आसा आणि हे करत असताना सगळ्या प्रकारची लूटमार ह्या मायनिंग खाण माफियांनी केल्ली आसा। सगळ्या प्रकारचे आमचे जे डिपॉझिट्स हो जे आसा खनिज डिपॉझिट हे आमचे राष्ट्रीय धन आसा, नॅशनल वेल्थ आसा जाल्यार हे नॅशनल वेल्थ लुबाडपाचे फक्त 3-4 लोकांनी जे मायनिंग कंपनीज आसा त्यांच्यानी आपली पोटां भरली। आज ते गिरेस्त जाल्ले आसा, आज कोट्याधीश जाल्ले आसा, पूण सरकारी तिजोरीत जे पयशे येवंक जाय आसले ते इन्कम येवंक ना। वेरेज तेंच्यांनी पॉलिटिकल पार्टीज आनी पॉलिटिकल लिडर्स हेंकां हायजॅक करून हे सगळ्या प्रकारची लूटमार केल्ली आयज ते श्रीमंत जाल्ले आसा आणि गोंयकार जावंक ना। सपोज करिना फॉर युअर इन्फॉर्मेशन तो एक असो मनीस आसा, आय ऑलवेज सपोर्ट हिम। आमचे सगळे आणि आमकां तेंच्या कडल्यान खुबशे गायडन्स मेळटात। फाटल्या दिसांनी सुद्दां हे जालें तेन्ना आमी तेंचे इन फेवर तांकां सपोर्टीव आमचो स्टेटमेंटूय आसलो, आमी प्रेस घेतलेली। इवन गोवा फाउंडेशन हेल्प अस। आतां आमची आनी एक पिसुल्ले शेतकरी संघटना हाजी आमची आनी एक PIL आतां लास्ट डेट लागली ह्याच म्हयन्यान, आतां नेक्स्ट डेट आहा 21 तारीख, दॅट इज हेल्प बाय डॉक्टर क्लाउड। आणि हांव तर जाणा म्हणजे हांव 20 इयर्स बॅक आमी क्लाउड आनी आमी मेळ्ळे एज अ एनवायरमेंटल। राजन केरकर आसात, रमेश गांवस आसात, हे सगळे आमी वी आर वर्किंग टुगेदर। आणि मेन कितें आसा सगळ्यांनी मिसगायड केल्ले आसा। आयज लक्षात घ्या दोतोर क्लाउडान जी केस घातली बिफोर सुप्रीम कोर्ट म्हणून हे सगळे इलिगलिटी एक्सपोज जाली। आज ह्या चोरांनी जो काडलेलो माल तोच इलिगल असलो हो तेजो ग्राउंड असलो, दॅट इज एक्सेप्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट।